हो जो काम आम्ही आता घेतलेलें आसा हे खूब वर्सां जाली हे पेंडींग आसलेले कितलींशीं वर्सां ही जी ओल्ड लायन आसा आनी ही रिप्लेसमेंट जावन आसली आनी तेज्या कारणान म्हाका डेली कंप्लेंट्स आसताली हे एरियेसून कितें बाबा हांगा आमचे डेली चॉकअप जाताले ओवरफ्लोन जाताले ऑफ सिवेज सो तेजे लागून ऑन प्रायोरिटी आमी हे काम घेतलें आनी हे प्रपोजल मूव फुडें केला आनी आतां तो सँक्शन जाल्लो आसा आनी आयज तेजें आमी इनॉग्रेशन केल्लेलें आसा हो टोटल टायम लिमीट जो आमी कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लो आसा बेलवाल कन्स्ट्रक्शन ताका हो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो आसा ताका फक्त इतलेंच आमी सांगिल्लें आसा वो बेगीनच्या बेगीन म्हळ्यार विदीन नेक्स्ट एक 45 डेजाच्या भितर सो तांचो तांकां टार्गेट आसा 90 डेज बट आमी तो बेगीनच्या बेगीन 45 डेजाच्या भितर काबार करपाक सोदता कित्याक की नॅरो एरिया आसा मातसो लोकांक त्रास जातालो कित्याक फूल लायन आमकां क्लियर करचे सकयल पर्यंत आमकां ती लायन वचोंक जाय दोनूय सायडीक वचोंक जाय सो सकयल पर्यंत लोकांची सगळ्यांची जी सिर्वीज आसा ती आमी कनेक्ट करून घेतले सो खूब लॉंग पेंडींग इश्यू आसलेल्यान म्हाका सगळे वाड्यावयले सगळे लोकांनी सदांच सांगताले कितें हांगा ओवरफ्लो जाता तेज्या लागून मातशें हेजेर प्रायोरिटी दिवची म्हणून आनी त्या प्रमाणे हें काम आमी आतां करून घेतलेलें आसा आनी हांव मागता की मातशें इनकन्विनियन्स जातले लोकांक लागून हे एरियेंचेर सो मातशें तेंच्यांनी बॅर करचें कितें एकदां तें जालें काय तेजे परत सगळें इन्स्टॉलेशन जातलें पेवर्स जातलें आनी बरो सिस्टम ही लोकांक हें फुडें हेजो त्रास जावपाना हेज्या लागून हे फुडाकार घेतलेलो आसा त्याच प्रमाणे ही एरिया जाल्या उपरांत मेजर एरिया ही एरिया उरलेली आसा तेजो ऑलरेडी प्रपोजल घातलेलो आसा आमी ही फूल एरिया जितलो वॉर्ड नंबर 6 आसा अप टू भरत लायन ही फूल आमची जी सिर्वेज लायन आसा ती सगळी कनेक्ट जातली तेजो ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक व्हडलो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा 3 करोडाचो म्हाका दिसता हे सगळे एरिया जी कित्याक आमी पळयता हे एरियेत घरां जी आसा ती आमची कंटेस्टेड आसा आनी जो मेन इश्यूज आसा तो आमचो सिर्वेजीचो इश्यू आसल्या कारणान लोकांक खूब त्रास जातले सो विदीन नेक्स्ट मंथ म्हाका दिसता तोवूय आमी प्रोजेक्ट घेतलो आनी तो घेतल्या उपरांत ही सगळी जितली एरिया जी पेंडींग एरिया उरला पळय ती सुद्दां आमी सगळी कनेक्ट करून घेतली आनी जी मेन लायन जी सकयल वयता सकयलचे म्हणल्यार आमचे सडा जंक्शन टू आमचे जे सिर्वेजीचे भायल्यान प्लांट आसा थंय पर्यंत वयता पळय तो सगळो हांगाली ही लायन सगळी आमी सकयल पर्यंत आमी कनेक्ट करून घेतली सर थोडे काल सीएमान नीती आयोगाचे बी अशे स्टेटमेंट्स केल्ले आसा ताजेर बी तुमचें कितें पळय आयज आमकां वी आर प्रावड कित्याक आयज आमी गोंयकार म्हणून आमकां एक प्रावड फिलींग आसा आयज कित्याक आयज आख्ख्या देशा भितर नॅशनली आयज जे आमचे गोवाक एक जे आमचे फिजिकल हेल्थ इंडेक्साचे भितर सेकेंड रँकींग मेळ्ळो आसा आनी हेजे सगळे श्रेय आनी क्रेडीट म्हणटा ते आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक वयता कित्याक आयज पर्यंत आमकां केन्नाच फिजिकल हेल्थ इंडेक्सा भितर सेकेंड पोजिशन मेळनासलें ज्या प्रमाणे आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे हिसपान आमची गोंयची जी फिजिकल जी फायनान्शियली एडजस्टमेंट तो करपाक लागलो आसा आनी तेजे भितर हे निती आयोगाच्या भितर जो रँकींग आमकां मेळ्ळो सेकेंड हे एक बिगस्ट गिफ्ट म्हाका दिसता आनी तेज्या लागून ऑन बिहाफ ऑफ आमच्या आख्खे मोरमोगांवच्या लोकांच्या तर्फेक हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटा कित्याक एक बऱ्याची बरी म्हणल्यार एक येवजण करून आयज आमकां निती आयोगाच्या भितर नॅशनली गोंय म्हणटा ते सेकेंड रँकिंगाचेर आसा इट इज अ बीग अचिवमेंट फॉर अस तेज्या लागून परत एकदा हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद सकल काल बाबू शेट्टी आणि बीजेपी पॅनल काल फूल स्विंग पणजे जिखून आयला रोखडेच आता आमचे ऑल ओव्हर गोवा बाकीचे म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसा तुका कितें दिसता डिजिटल पळय आयज कशें आसा आयज लोकांक भारतीय जनता पार्टी आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचो जो गव्हर्मेंट आसा तेजेर एक लोकांक आमकां विश्वास आसा आयज जे हिसपान आमची गोंया भितर जे हिसपान बारीक लोकांक जे समस्या आसा त्रास आसा थंयसर पर्यंत पावपाचो प्रयत्न आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेजे भितर तेजे सगळे आमदार जावं मंत्री जावं हे करीत आसा आनी तीच आमी पळयता जी लोकांनी पावती जी दिल्ली आसा ती पणजे इलेक्शनाक जी कॉर्पोरेशन इलेक्शन 30चे 27 सीट बीजेपी पार्टीक मेळ्ळेले आसा म्हाका दिसता इट इज अ बीग अचिवमेंट बीग विक्ट्री आतां हेज्या उपरांत बाय इलेक्शन आसा आमच्या फोंड्या वी आर कॉन्फिडंट आमची पार्टी कॉन्फिडंट आसा आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कॉन्फिडंट आसा आमचो पार्टीचो अध्यक्ष श्री दामू नायक कॉन्फिडंट आसा तेवूय सीट बाय इलेक्शनाची आमी जिखतले कित्याक आमकां पूर्ण विश्वास आसा जे तेज्या उपरांत जे आमचे कावन्सील इलेक्शन जातले आख्ख्या गोंया भितर 1-2 सोडली जाल्यार एक साखळे आनी फोंड्या सोडली जाल्यार बाकी कडेन सगळे थंय सुद्दां आमची भारतीय जनता पार्टीचे कावन्सील जातले हेजे भितर म्हाका मात सुद्दां दुबाव दिसना तेज्या लागून आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते शपशेन आसा आनी ते हे कार्य करून घेतले
आणि वॉर्ड नंबर सन खुबशे लोक ऑफिसान येताले इश्यू घेवन की ओवरफ्लो जाता ब्लॉकेज आसा बीन म्हणून सो तेज्या खातीर एक काम सरान घेतलेलें आसा म्हाजे वॉर्ड नंबर 8 सुद्दां काम चालू आसा सेवरेजाची कितें जेन्नासून सर जिखून येयलेले आसा सो बेसीक जो इश्यू आसा लोकांचो उदकाचो हेजो रोडाचो सेवरेजाचो हे जे बारीक बारीक लोकांक जे मेन अशें लागता इश्यू आसा तेजेर फोकस केल्लो आसा आनी त्या रितीनूच आमचें काम चालू आसा. आनी ह्यो टायम बेस्ट आहा काम करपाचो कित्याक सांग किंवा पावसा पयलीं जें जाता तें एक्चुली बरें आनी मेन थिंग कितें आसा आमकां खूब त्रास जाता जे ओवरफ्लो बीन जाता गटर्स ओवरफ्लो जाता नालाज ओवरफ्लो जाता तेन्ना खूब त्रास जाता आनी मोस्टली हे पावसान हे जे आतां हे टायमार जे करता न्हू इज द बेस्ट आनी हांव बीग थँक्यू म्हणटा आमच्या संकल्प भाईक. आमचे कार्यकर्ते आमचे अध्यक्ष आसलेले आणि आम्ही म्हणटले की एक काम तुमचे करतले म्हणून आमचे अंकिता मयेकर आसा पंकज धुरी आसा यांच्यानी आमकां सदांच सांगतले अरे भाऊ आमच्या वाड्यावयले काम करता हांव भिवू नाका आमच्या म्हटल्यार आमदार आसा भारतीय जनता पार्टीचो आमदार संकल आमोणकर आज ज्या प्रमाणे ताका जे सेक्रेटरीचे मंडळ दिल्ले आसा तो ज्या प्रमाणे ताका न्याय दिता आनी आयज खरी गरज आसली हांगासर आमी वयता तिका आमकां हेच कंप्लेन आसतले आयज आमची वार्ड नंबर कावन्सिलर सद्दां आमोणकर आसा हांव ह्या लोकांक इतकें सांगता आयज वाड्यार सगळे जमले आसा की खरेंच हे काम इम्पॉर्टंट उदकाचें तिका काम चालू आसा टँक बांदपाचें आनी सेवरेज लायन व्हेरी इम्पॉर्टंट आसली कित्याक मदीं चॉकअप जातली ती लायन फाटल्यान पयल्या कळटी तुमकां आनी हे काम तेणी बेगिना घेतलें कित्याक रेनी सिजना पयलीं काम जावपाक जाय म्हणून आनी अपेक्षा धरता ह्या वाड्यार लोकां कडेन की तुमची कामां ही सगळी हो आमचो आमदार संकल आमोणकर करतलो तेन्ना तुमकां कशीच भिवपाची गरज ना.